देवाच्या स्पिरितान सोम्या आमकां एकवटायताय दैवीक तुज्या बळान सोम्या जिवीत लाभयताय दरबारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत बीन वाजता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो आणि मोगाच्या भुरग्यानो, साद्या काळाच्या 21व्या आयताराची देवस्तुती आज आमी संभ्रमता आणि आईची देवस्तुती विशेष सावन आमच्या भावार्थांत आमी तीर जावच्याक सोम्याचेर विश्वास दवरून तो भावार्थ आमी जियोवच्याक आमकां आपोवणें दिता. सोम्यान शिसांक विचारलेलें तें सवाल तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात आनी पेद्रून दिल्ली ती जाप तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. ह्या कोरोना फेस्त पिडेच्या संदर्भार आमकांय हर एकल्यांक भावार्थान ती जाप दिवच्याक आमच्या भावार्थाच्या गुणायेक वचून आमी सोम्या तें एक जावच्याक आपोवणें दितात. आज विशेष रितीन आमच्या बोवारी विस्तारची ही फेस्त पिडा बेगीनच उणी जावच्याक आनी ह्या फेस्त पिडेक एक परिणामकारी वखद आमकां फावो जावच्या खातीर आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमच्या पातकांचो उडास आमी काडया. देवा आनी पेल्या मुखार आमी पातकी म्हणलें वळखून सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पासून भगवन सदांच सांकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. महिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टाक संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडताय. आमची काकुळट कर, तूं बापाच्या उज्याक बसलाय. आमचे मागणे मारून
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांक एका मोनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक बळेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या अतीर संवसारांत सर्गींच्या सदां बाळतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाइया प्रवद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. शेबनाक रावळेराच्या कारभाऱ्याक दळबारांचो सर्वेस्पर अशें सांगता, हांव तुका तुज्या हुद्द्यांतलो काडटलो आनी तुज्या स्थानावयलो ओडून तुका सकला घालतलो. आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुता एलियाकीमाक आपयतलो. हांव ताका तुजो दगलो न्हेसयतलो, तुजो कमरबंद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताचे हातींत दितलो. तो जेरुजलेमाच्या निवास्यांक आनी जुदाच्या घराण्याक एक बापूय जातलो. हांव ताच्या भुजाचेर दाविदाच्या घराण्याची चावी घालतलो. तो उगडतलो आनी कोणूच धमचो ना. तो धमतलो आनी कोणूच उगडचो ना. एक खुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या पुर्वजाच्या घराण्याक तो एक महिमेचें सिंहासन जातलो. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक पळटा, तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसर नाका. तुझो मोग सर्वेस्परा ससनाक बाळटा, तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसर नाका. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थन आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुता मुखार तुजे किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका सस्तांग नमस्कार करता. तुझो मोग सर्वेस्परा ससनाक बाळटा, तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसर नाका. तूं बरो आनी विश्वासी, सगळ्या प्रासपरते तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची होगली गाता. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले. म्हजें काळीज घटकन म्हाका धैर्यान भरलोय. तुझो मोग सर्वेस्परा ससनाक बाळटा, तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसर नाका. सर्वेस्पर करोस महान तरी कालत्याचेर तो दिश्ट घालता. पूण गर्विश्ट्यांची वळख तो पयस्तावनस धरता. तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक बाळटा.
सांत पावलन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, कितली अगाध देवाची संपत, कितली निगूड ताची जाणवय आनी समजणी. कोण आटापीत ताची फैसला, कोण पारकीत ताच्यो वाटो. सर्वेस्पराची चिन्हां कोण तो जाणा जाल्लो, कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो. कोणें तें ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफळ म्हूण ताचे लागचें घेतला. सर्व वस्तू ताचे तावन आरंभ जातात, ताचे मरिफात आनी ताचे खातीर शेवट जोडटात. ताका जावं महिमा सदा सर्वदा. आमेन. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. पेद्रू वाखडप तूं आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे ना. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. माते वाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत सेजारेया फिलिपी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावल्ल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदातार जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात, आनी हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, बागी तूं सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्हय, बागार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे कडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजाचो साव्यो दितलो. जें कितें संवसारी तूं आडवारतलोय तें सर्गी आडवारलेलें जातलें, आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हणून कोणाकीय सांगिनाये म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली. देवाचे उतर हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तातय मोगाळ भावा भयणीनो आनी मोगाच्या भुरग्यानो, आयले वार ओपिनियन पोल्सा विशांत आमी आयकलां. हर एका संगतीचेर हे ओपिनियन पोल्स एक परिणामकारी प्रभाव घालूंक शकतात. ओपिनियन पोल्स एका राष्ट्राचें आडळतें बदलूंक शकतात, एका संस्थेचे भविष्य निर्धार करूंक शकतात, आनी एका व्यक्तीचे गुण स्वभाव आनी ताचें व्यक्तित्व बदलूंक शकतात. फुडल्या दिसांनी अमेरिकांत चलोवंक आसच्या एलिसांवा बाबतीं आमकां आतां आयकूंक मेळचें एक नांव जावन आसा, कमला हॅरिस. ती म्हणटा ती आपूण भारतीय मुळाची आनी आपूण ल्हान आसतना आपल्या व्हडली मांय सांगाता तामिळनाडूंत जियेल्ली आनी तिच्या सांगाता केल्ल्या इडल्यांचो ती उडास काडटा, आनी अशें अनिवासी भारतीयाचेर एक प्रभाव घालूंक परिणाम घालच्याक ती ह्या ओपिनियना मुखांतर ती प्रयत्न करना आसा.
आनी हाका जबाब जावन आतांचो राष्ट्राध्यक्ष म्हणटा तिच्या की चड भारतीयांचो फाटलाव म्हजो आसा ते म्हाका पसंत करतात आनी आमच्याच राष्ट्राक आमी आयल्या जाल्यार आमच्या राष्ट्राच्या एलिसावा वेळार प्री पोल आनी एक्झीट पोल म्हणून अशी समिक्षा चलता आनी ही समिक्षा तांणी दिवचो तो विवर तांणी दिवचें तें चित्रण लोकांच्या मतीचेर प्रभाव घालूंक शकता आनी तांणी दिल्लें सत म्हणून चिंतून त्या कुशीन तांचो निर्धार ते घडोवंक शकता. आनी ओपिनियन पोल्स फकत आतांच्या काळार आरंभ जाल्ले न्ही, जेजूच्या काळारय आसले म्हण येता. कित्याक जेजूनी लोक आपणा विशांत कितें सांगता म्हणल्या विशांत एक ओपिनियन काडूंक ताणें चिंतलें आनी जेजूच्या त्या ओपिनियन पोलाक आनी आतांच्या ओपिनियन पोलाक बारीस फरक आसा. आनी तो फरक कसलो? आतांचे ओपिनियन पोल फकत भासावण्यांचेर हुंदून आसात. एक राजकीय पार्टी आपूण जर अधिकाराक आयले जाल्यार दुबळ्यांक धर्मार्थ घरां, खाण जेवण, भलायकी आनी इतर शेतांत धर्मार्थ तांकां दितल्या म्हणून ते भासयतात. मात्र पूण ती भासवणी संपूर्ण करूंक येता आसतना ते कोणी आसनात. पूण जेजूच्या ओपिनियन पोलांत एका व्यक्तीच्या व्यक्तित्वाचेर ते हुंदून आसलें आनी प्रायोगीक रितीन जेजू जियेल्ल्या त्या जिणयेचेर हें ओपिनियन हुंदून आसलें. आनी जेजूच्या काळाचो लोक जाणा आसलो जेजू एक सुतारी, तो आमच्या सारको सादो मनीस, ताचोय व्याप आमच्या सारकीच आसा. थोडे चिंतले हो फकत भोंवता मात्र काम करिना, हेर थोडे चिंतले हो एक मेस्सिया, हो एक मेस्त्री, हाका जायते पाटलावदार आसात, शीस आसात. आनी थोड्यांक तो आजा पावंतकार, तो एक दैवीक वैज, तो तांच्या जिवितांत परिवर्तन हाडचेत आसलो. आनी असली ओपिनियन ऑलरेडी त्या लोकांच्या मतींत क्रिएट जाल्ली. आनी हाच्या मदें जेजू आपल्या शिसां लागीं दोन रितीची ह्या समिक्षेंत सवालां विचारता. एक, मनशा पुताक लोक कितें म्हणून म्हणटात, आनी दुसरें सवाल, तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. आनी जेन्ना जेजू तांच्या लागीं विचारता मनशा पुताक लोक कितें म्हूण म्हणटात, शीस धैर्यान जाप दितात. थोडे तूं एलिया म्हणटात, थोडे तूं येरेमिया वा येवकाच्या प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. आनी अशें सट्टकन ते जाप दितात. कित्याक घरा वेता आसतना, इश्टां सांगाता बरसत आसतना तांणी ह्यो जापी आयकल्ल्यो. पूण जेजूक हातूंत कितेंच आसक्त नातल्ली देखून तो दुसरें सवाल शिसांक विचारता, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. आनी अशें एका क्लासींत औचित्य एका विद्यार्थीक सवाल विचारतना कशें खालुबुलू जातात गे, त्याच प्रमाणे शिसांची परिस्थिती आसली. पूण पेद्रू सक्कट शिसांची प्रतिनिधित्व घेवन तो म्हणटा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. शिसांनी दिल्ल्या ह्या दोनी जापींत एकामेका ताळ पडचेत आसलें सारकी जाप म्हणून आमी सांगी येता. कित्याक शिसांनी दिल्ली पयली जाप जुदेवांक आसली ती पातयेणी. मेस्सिया वा माकलोलो क्रिस्त येवच्या फुडें एलिया वा हेर प्रवादी येवचे आसले म्हणून तांची पातयेणी आसली. देखून ते चिंतात जेजू जावंक पुरो तो एक प्रवादी मेस्सियाच्या फुडें येवंक आसलो. आनी दुसरी जाप दावीद आनी सालमावरायाच्या राजवडके उपरांत संघटीत आसली इस्रायल कुळी ती वांटून वेता. आनी जेजू जल्मोवच्या सुमार 8 शतमाना आदीं तावनूच पर्सियाच्या, बाबिलोनाच्या, ग्रेकाच्या आनी आतां रोमाच्या अधिपत्या काल ती आसली. देखून जुदेव लोक राखून आसलो एका राजकीय सोडवणे खातीर. आनी मेस्सिया मागलोलो क्रिस्त येतलो आनी परत इस्रायल प्रजेक एकवटीत करतलो. आनी ताच्या काल आमी सोडवण जोडतल्या आनी परत आमी एक कुळी जावन देवाक अर्गां दिवंक शकतल्या. देखून ह्या पातयेणी दोनी जापी सारके म्हणून सांगी येता. पूण पेद्रून जाप दिता आसतना जेजू ताचेर मेस्वता आनी म्हणटा, ही जाप न्ही तुवें तुजेच तकी दिल्ली बगार, सर्गींच्या म्हज्या बापान तुका हें उगडापें केलां. आनी जेजू पेद्रू थंय 3 संगती बदलिता वा परिवर्तन करता. पयल्यान जेजू पेद्रूचें नांव बदलिता. दुसऱ्यान जेजू पेद्रूक पवित्र सभेचो बुन्यादी फातर वा मुल्या फातर करता. आनी तिसऱ्यान जेजू पेद्रूक पवित्र सभेचेर अधिकार दिता. पयल्या नावें म्हळें जेजू पेद्रूचें नांव बदलिता.
पवित्र पुस्तकांत एक नांव दिवचें वा नांव बदलुवचें म्हळ्यार ताका विशेश अर्थ आसा. कित्याक नांव एका व्यक्तीचें मिसांव कितें म्हणलें कळयता. आनी पेद्रूचें जिवीत आमी पळयल्यार पेद्रू जल्मांत आवनूच एक मुखेली म्हण येता. मासली पागतेल्यांचो तो मुखेली जावन आसलो. उपरांत शिसांच्या पंगडान शिसांचो मुखेली जाता, तांचो ताळो जाता. आनी आज ताणें दिल्ल्या जापीक जेजू ताका आनी एक नांव दिता. तो म्हणटा, पेद्रू तूं जावन आसा कडप. आनी कडपाचो अर्थ आमकां कळयता. भद्र बळिश्ट हालोवंक जायना तसलें एक प्राकृतीक वस्तू जावन आसा कडप. आनी असल्या भावार्थाच्या बुन्यादीचेर जेजू आपली पवित्र सभा उबारूंक आशेता. दुसऱ्यान जेजू पेद्रू थंय ताच्या आसले ते गूण पळोवन ताका पवित्र सभेच्यो बुन्यादी फातर करता, ताका मुल्या फातर करता. कित्याक पेद्रू तसो भावार्थ तो परगडता आसतना जेजू थंय पेद्रूक आनी फुडें कितें येवंक आसा तें तो जाणा आसलो. आनी पेद्रूक हो अधिकार तो दिता. पवित्र पुस्तकाचे जाणारी 4 संगती कडपाच्या अर्था विशयांत विवरून म्हणटात. जेन्ना जेजून पेद्रूक कडप म्हणून आपयलें 4 रितींनी आमी हें पळोवं येता. पयल्यान जेजूच जाता तो कडप आनी ह्या कडपाचेर पेद्रूच्या भावार्थाचेर जेजू आपली पवित्र सभा विस्तारूंक आशेता. दुसऱ्यान ते म्हणटात पेद्रून केल्ली ती परगटणी जेजू जावन आसा जिव्या देवाचो पूत, हें सत जावन आसा एक कडप आनी ह्या सताचेर जेजू आपली पवित्र सभा उबारता. तिसऱ्यान पेद्रूचो भावार्थ जर आमी कडप म्हणून घेतलो, उपरांतल्या काळार पेद्रून तो भावार्थ परगटूंक आसलो आनी ह्या भावार्थाच्या बुन्यादीचेर ही पवित्र सभा जेजू उबारता. आनी निमाणें जावन चवथ्यान पेद्रून ताच्याच जिविताच्या भावार्थाचेर ही पवित्र सभा जेजू बांदता आसतना उपरांत ताणें म्हणजे कश्ट सोंसून ही पवित्र सभा वाडोवंक आसली, ताचो भावार्थ ताणें उतरान आनी कर्णेन परगटूंक आसलो. देखून दुसऱ्यान जेजू पेद्रूक पवित्र सभेची बुन्याद वा मुल्या फातर करता. आनी तिसऱ्यान जेजू पेद्रूक ह्या पवित्र सभेचेर ताणें आसा करूंक चिंतिल्ल्या ह्या इगर्ज मातेचेर तो अधिकार दिता. हाजें पयलें वाचप आमी जर पळयलें जाल्यार इसाया प्रवादी तो म्हणटा, इस्रायल पर्जेंत रायाकाल आसल्या त्या अधिकाऱ्याक शेबनाक तो म्हणटा, तुजो अधिकार देव काण उडयतलो आनी एलियाकिमाक तुज्या बदलाक थंयसर अधिकारार दवरतलो. शेबना त्या रायाकाल एक प्रधानमंत्री बरी आसलो आनी सकयल आडाळतें तो पळयतलो. पूण ताच्या स्वार्थाक लागून राजकीय रितीन आनी धार्मीक रितीन भ्रश्टाचाराक अनितीक तो वळख जाल्लो. आनी ह्या खातीर देव म्हणटा, म्हज्या परजेची दूख हांवें आयकल्या आनी ताका हांव काडटलो आनी न्यायनितीन चलोवच्याक, तांचो मोग करच्याक, तांची सेवा करच्याक आनी एकल्याक हांव नेमतलो. जें कितें तो सोडयतलो तें सोडयलेलें आसतलें, जें कितें तो दामतलो तें दामपलेलें आसतलें. आनी असलो अधिकार पवित्र सभेंत जेजू पेद्रूक दिता. आनी पेद्रू रोमाच्या पवित्र सभेचो पयलो पाप सैब आनी ताचे उपरांत आजून पर्यंत हर एका पाप सैबांनी बिस्पाकाल हो अधिकार जेजून दिल्लो तो वाळून आयला. मोगाळ भवा भयणीनो, आज 21व्या आयताराची देवस्तुती आमी संभ्रमतना ही आमच्या मदें आसच्या कश्टांच्या मदें ही वाचपां आमकां कितें करूंक आपोवणें दितात. आमी जाणाव आमी कश्टाच्या संदर्भार जियोन आसाव. जावं पुरो आमच्याच कुटुंबाचे थोडे सांदे ह्या पिडेक वळख जाल्यात. जावं पुरो परगांवांत आसची आमची मोगाची काम नासतना कश्ट जातात. आमच्या घरांत आसची भुरगीं युवा जाणां शिकपा विशीं आसूं दी तांच्या फुडारा विशीं सारको निर्धार नासतना कंगाल जाल्यांत. ही एका वाटेन पिडा तर आनी एका वाटेन आवरां आनी पावसा निमती लायलेल्यो शशी कुशोन आसात. साबार विबाड जाला. आमकां समेस्तांक इगर्जीक येवंक मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक मन आसल्यार अवकाश ना. हे सक्कड संगती आमच्या बोवारी आसता आसतना जेजू आज शिसांक विचारलेले वैयक्तीक सवाल ते आमकां विचारता, तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटात. तर ह्या सवालाक ह्या कश्टा मदें आमची जाप कितें जावंक पावतली. पेद्रून दिल्ली ती जाप आमकां हर एकल्यांक की आमच्या भावार्थाच्या गुंडायेक वचोवंक आनी थंयसर परत तो भावार्थ जिवाळ करूंक, जेजूचेर पातयेनी घट करूंक, बळ करूंक आपोवणें दितात. आमच्या भावार्थांत पातयेणेंत आनी जेजूचेराच्या विश्वासांत आमी तीर जावच्याक आनी एक अवकाश आज आमकां फावो जाला. तर मोगाळ भावा भयणीनो,
आमचें कुटुंब जावन आसा एक मुळावी पवीस सभा. जर आमच्या कुटुंबाची ती मुळावी पवीस सभा आमी घट केली, थीर केली, त्या बुनादीचेर आमी थीर रावल्या जाल्यार पाताळाचे खंयचेय सक्त्यो ताचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. आमकां आनी एक अवकाश लाभला. कुटुंबांत आमी मागण्यांत सांगाता येवच्याक, त्या आल्तरी मुखार सक्तांनी सांगाता येवन धिंबेर पडोवन मागच्याक आनी अशें आमचो भावार्थ जिवाळ दवरच्याक. जावंक पुरो आमकां मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक अवकाश ना, पूण आमकां आजच्या साधना मुखांतर हे भाग आमकां फावो जाला. बलिदानांत वांटेली जावच्याक आत्मीक रितीन आमी सोम्याक वेंगच्याक. सर्व संकश्टा मदें देव आमचे सोबे आसा म्हणून आमी पात येवया. त्या भावार्थांत आमी गूंड जावया, तीर जावया. आनी अशें सोम्यान आमकां विचारता आसतना तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात, त्या सवालाक आमची जाप तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. तूं जावन आसाय म्हजो इश्ट, म्हजो सोमी, म्हजो सोडवणदार, म्हजो भलायकेचो वैज म्हणून धैर्यान परगटूंक म्हाका आनी तुमकां तोच क्रिस्त ह्या युकरिस्तांत आमचे थंय येवचो आमकां कृपा लाभूं दी म्हणून आमी मागया. त्रिएका देवातय आमचो भावार्थ आमी उसारन सांगया. सतमंता देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सोम्यान तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो, अंकवार मरयेंतावन जल्मलो, फोन्स लगातार ताणें कस सोंसले, ताका कुरसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेल केलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गाक चडलो आनी देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तो आमची व्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलिक पवीस सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवानपण आनी ससनाचें जिवीत. आमेन. सर्गींचो आमचो बाप, सदांच आमी मागलेलें आमकां फावो करचो. आनी ह्या कश्टांच्या काळार भावार्थांत आमी वेंगच्याक, भावार्थांत ताका लागीं सरच्याक आमची मागणी ह्या वेळार ताचे समोर आमी दवरया. पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तुज्या पुताचो कोरो अनुभव जोडून पवित्र सभेचो वावर आनी सर्गींच्या राजाची मौल्यां संवसाराच्या सर सुवातांनी परगटूंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या सर मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान दिल्ल्या सर लोकांची उर्बेन सेवा करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सगळ्या संवसारार आसच्या युवा जाणांनी तांचो बेस विंचून काडूंक तुजी कृपा दी आनी तांणी समाजेंत तुज्या पुताचे खरे पाटलावदारी जावन जियोंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबांनी विविध हंताकाल वावल करच्या सर मुखेल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी निस्वार्थपणी पेलाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सुमेस्त पिडेस्त भाव भयणींक आनी प्रायवंतांक तांचे कश्ट सोसूंक बळ दी. तांची सेवा करतल्या सोमेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ला आम्हा सर्वांनी तुज्या पुताचो कोरो मोग अनुभव करून सदांच ताजे साक्षी जावन जियोंक आदार दी म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. विशेश जावन ह्या कोरोना फेस्त पिडेक बली जाल्ल्यांक, आस्पत्रेंत चिकित्सा घेतल्यांक बेगीनच भलायकी देव लाभूं दी. ह्या पिडेक एक परिणामकारी बरें वखद बेगीनच आमकां तो फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आयल्या वार आयिल्ल्या पावसा निमती साबार जाणां कश्टून आसात. साबार जाणांचे बेळें पाड जालां. त्या सोमेस्तांक आमी आतां सोम्याक समर्पण दिवया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमी जाणाव तूं जावन आसाय आमचो आसरो आनी सदांच आमकां राखचो देव. ह्या कश्टांच्या वेळार आमचो आसरो जा. तुजेर आमचो भावार्थ आमी थीर करच्याक सदांच तुज्या पुतांतय आमी एकवटच्याक आमकां तूं कृपा लाभय. आमी तुज्या मुखार हाडल्यांत ती प्रार्थना दयेन मानून घे. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटवणे गीत C48.
भेटयता हे काणीक बाबा पुण्या बायनाची भक्तीन समर्पिता ही काणीक मोगाची काणिका संगी भेटयता जिणी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणीक ही आमची मोगाचो उपकार जावन तुका भेटोवची सर्गेच्या देण्यानी भरजिणी आमची कृपा दी जीवच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणीक ही आमची मोगाचो उपकार जावन तुका भेटोवची सर्गेच्या देण्यानी भरजिणी आमची कृपा दी जीवच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्वपदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेचा आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, एकेच बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली परजा तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या असक्त विनाशी सैमाक तुवें तुज्या गणित पदवेचो आधार दिलोय. पूण चडवण आमा मनशाची आमच्या सारक्या एकल्यानच करी. मनशान ओगडायलेली इश्टागात तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद्द मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची, तांतू अदीक परजळता महिमा तुजी. देखून त्यास जेजू उदेशी देवदूतांचो सगळो दळबार संतोषान भरून तुजे मुखार तुका वाकणता वयर सरगार. तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी घेता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात.
ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरता सोगुट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, जेराल्ड आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवारमरिया देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजे तिचो पती, बागेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेधार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळया, देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोकळा जेजू,
तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तू प्रास चड तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. बलिदान कालवारीचे अर्पण राया जेजूचे समाधान हाडटा म्हाका दैवीक देणे सर्गीचे तूं सोम्या म्हजो आदार आनी बरवसो साजिणे वाटेर सांगात म्हजो काळीज म्हजे लालयता तुका म्हज्या मोगाळ देवा नाविशेव तुजे पदार म्हाका म्हज्या खऱ्या जिवा प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुवें काकुळतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त तत्म्या भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा अदीक वाडय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. निर्गमन गीत U33. तुझ्या पिण्याक सपासर्यो आसा तांतली एक जावं खाव अत्रेता. तुझ्या पिण्याक सपासर्यो आसा तांतली एक जावं खाव अत्रेता. तूं विणे खेळटाना सरी मोची स्वरान बरतली मधुर रात व्हड करतली. तुझ्या विण्याक सपासर्यो आसा तांतली एक जावं खाव अत्रेता. मोगाळ पुत्रा सवे आंगवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृपेचे कृपेन मेळून आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.